चालू. माझें नाव रोहित कुडालकर. मोठे माझें नाव रोहित कुडालकर. हांव रावपा हांगा गावणगरे. 15 ऑगस्ट लागीं येयली, सो ताका लागून हांव फ्लॅग घेवन दोंगराचे लावपा म्हण गेल्लो. सो तेन्ना फ्लॅग बी सगळे हें केलें, हॉइस्ट बी केलो. देंवताना मातसो त्रास जाले, पूण तेन्ना देंवताना पांय मातसो स्लीप जावन हांव पडलो. पडटकीर म्हाका मागीर वयर येवपाक चान्स नासलो. सो मागीर हांवें 100 फोन मारलो. फोन मारतकीर तेमी मागीर रेस्क्यू टीम धाडली. फायर ब्रिगेड पावली, मागीर पुलीस पावले, फॉरेस्ट पावले, मागीर हांगा गांवचे वाठाराचे लोक पावले. मागीर तेमी सगळ्यांनी म्हाका काडलो भायर. मागीर हांव तेमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. आमकां 5:15 सुमार कॉल येयलें फायर ब्रिगेडीक आनी हांव लिडींग फायर टी ए देसाय आनी आमची टीम वर्क वयर वचून तो सर्च केलें. परत तो तळपाचे वयल्यान वयर टोकार सावन तो पडलेलो. ताका आमी आनी आमच्या गांवच्या लोकांनी पुलिसांनी हें करून ताका सेफली आमी रेस्क्यू करून ताका आमी आतां पुलिसे हँड ओवर केला. तो सकयल पडलो भितर. मातसो डावन आसलो तो. जागो रिस्की. जाग रिस्की. कितले किलोमीटर वयर आहा? सर हिंगसान गांवासान वयर म्हळ्यार 5 किलोमीटर सुमार आहा. आनी कितली साडे आहा? जर सगळो जंटल स्लोप सारको. आनी समुद्र सपाटी पासून कितली फूट? 15,000 बीन फूट व्हरता. 15,000 फूट वयर व्हरतले. इतली हायट आहा ताका. आमी आयकलां 45-50 वर्सां पयलीं थंय हेलिकॉप्टर पडलें म्हणून. पडलें गांवचे लोक सांगता आमकां. हय. तुका कितें मॅसेज दिवपा युथांक हे जे वयता कोणाक कोण नासतना त्या बद्दल तुका कितें सांगपा? मेन म्हळ्यार भुरग्यांक असो पसून इतली थिंग स्लोप गेले जाल्यार सामकी डेंजर. इतली हें आसा. गांवच्या लोकांनी कितें तरी करपा जाय हेका. बरें. सामकी डेंजर रिस्की. हेजे पुर्वजांचे आमगे लोकांचे हें पळय कांय प्लेस हांगा अशें आसा की ती आमचे ते करपा जायना. म्हणटा कितें दारू जावं अशें चिकन मटन तसली गोश्टी करपा जायना. तें कळना न्ही तें. म्हणटा ह्यो काही ज्यो गोश्टी आहा पळय न्हू, गव्हर्मेंटान हेजे कितें करपा जाय, जर अशी त्या स्पॉट जे आसा पळय न्ही त्या स्पॉटाचेर नोटिफाय करून त्या स्पॉटाचेर कितें तरी ताका आयडेंटिफाय कितें लावपा जाय. आनीक गांवच्या लोकां पयलीं तेंच्यांनी त्या गव्हर्मेंटान इन्स्ट्रक्शन दिवपाक बाबा ह्यो ज्यो प्लेसी आहा बाबा त्यो कश्यो तुमच्यो, कितें करपा जाता, कितें करपा जायना, ती वचप बरोबर आसा काय ना बरोबर आसा. अशा आतां कितें जाता, हें आधुनीक युग पळय. आज तो भुरगो थंय गेल्लो पळय, तो एक आपल्या देशाच्या स्वाभिमाना खातीर एक बाबा थिंगे फ्लॅग लावपा खातीर गेले न्ही ते. फार आमगे इंडिपेंडन्स डे आसा पळय, एक भुरग्याचे वेगवेगळे हें आसता पळय, तो गेले न्ही तो कितें कोणाक हें करपाक गेलो नासलो पळय. पूण अशा जाग्याचेर कितें आहा पळय न्ही, वयता आसतरी जर बोर्ड आसतले जावं कितें तरी सिग्नल आसतलें न्हू, जाल्यार तांकां बी कळटा बाबा कशें वचपा जाय, खंय वचपा नाका, तांकांय कळटा. म्हण हांगा सिग्नल हें कांय उरना. पूण जनावरां आसा वयर. जनावर भरपूर आसा. वाघ आसा, शिव आसा, आनी दुसरें म्हणल्यार आमगे गांवचे सुद्दां थिंगा एक देवस्थान आसा कळ्ळें न्हू त्या प्लेसीर. आतां आमगे जायते लोक चेडूं वयता हें वयता तांकां लोकांक खबर आसना. पूण अशें की लोकांक गांवची लोकां तरी तुमी वचून पळोवपाकच जाय जाल्यार ग्रूप धरून अशें कॉल जे बी एखादे भुरगे येता गांवच्या लोकांक कोणा तरी घेवन वचप सेफ ना म्हणटा. सेफ ना, साण डेंजर आसा. आतां वो म्हाका दिसता आतां तो देवान वाचयलो ताका. कित्याक तो पडला लोक सांगता हांव त्या स्पॉटार सावन पावलो, हांव वाटेकूच उरलो. म्हाका त्या स्पॉटार गेले जाल्यार म्हाका आमकां खबर आसा तो पडलो खंय तो. पूण सामको हें आसा ताका तरी आसतना कांयच लागलें सेफ आहा तो सामको. पूण अशें करून दुसरे फावटी एकूच म्हागेलें फॉरेस्टांत बोर्ड लावचो आनी दुसरो म्हळ्यार सेफ एकूच हें लोकांनी येवची न्हू, ती एकट्या अशें करून वयची न्हू. सामकी डेंजर प्लेस आसा. आयज एक भुरगो आमचे वयर दोंगरार गेल्लो, तो म्हणटा आपूण फ्लॅग लावपाक म्हूण गेल्लो म्हणटा. तो म्हाजे कडेन 7 म्हागे घरा कडेन मेळ्ळो म्हाका. तो म्हाका विचारपाक लागलो वाट कशी आसा कितें आसा, तो म्हाका विचारपाक लागलो. हांवें ताका सांगलें वाट सद्या तरी बरी हें आसा, तेन्ना तूं तितलें वचनाका अशें म्हणून ती ताका म्हणलें. तो म्हणपाक ना आपल्या संवय आसा म्हणपाक आपूण वयता म्हणपाक. हांवें ताका सांगलें बीन तूं एकलो इतले पयस वयनाका, आतां मागीर डेंजर आसा. दुसरो मागीर आमगे वाघ आसा, मागीर वाशेर आसा, बाकी जनावर आसा, तुका सामकी डेंजर आसा. आमी सुद्दां एकलो आमगे गांवचे म्हळ्यार आमी वचपाक भिता. आनी हो बिंदास गेलो आनीक थंय वचून तेणें तो फ्लॅग हो म्हणटा आपूण फ्लॅग बी लायलो आनी फ्लॅग लायता आसतना पांयांक घसरलो आनी तो पडलो म्हणटा. आनी तो पडून मागीर तो ताका येवपा जायना जाल्यार बरो सकयल गेलो तो येवपा जायना म्हणटा. आनी तो मागीर तेणें मागीर 100 फोन करून ते फायरांक हें करून पुलीस आनी फायर आनी आमचे गांवचे लोक भरपूर सगळे वचून ताका काडलो आमी ताका आनी काडून आतां घेवन येयले. हांवें लोकांक आमगेल्या सगळे लोकांक एकूच एक सांगपाक सोदतां की आमगे हांगा जायते लोक येवन वयता. पयलीं 50 वर्सां फाटीं इमान पडलें त्या प्लेसीर हें घडलां आनी इमाना आमगे 3 जाण मनीस ते थिंगा हें जाल्ले त्याच जाग्यार. आनीक तेन्ना ताका लागून तरी म्हाका दिसता सगळ्या लोकांनी एक हें करचें परत येवची न्हू एकट्यान अशें करून दोग जाणांनी अशें करून येवची न्हू. कित्याक एक डेंजर प्लेस आसा, फूल हें जे जनावर आसा तेन्ना तुमी येवची न्हू. आयज सकाळीं 7 वरांचेर रोहीत कुडाळकर हो गांवडोंगरेचो भुरगो, हो गांवडोंगरेचो एक शिक्षीत भुरगो
जो भुरगो मडगांवाक रावता तो भुरगो हांगा बडसरे ह्या गांवां आयलो. गांवच्या एका मनशाक ताणें विचारलें की आपल्याक वयर मड्डेर वचपा जाय. मड्डेर आपल्याक ते हातीक एक बडी आहा आनी फ्लॅग आसलो, तर आपल्याक वाट दाखय. त्या मनशान ताका सांगलें पावसाक परिस्थिती अत्यंत भयानक आसा, त्या जाग्यार अस्वल येता आनी जनावर आसा, तुमी थंय वचनाक म्हणून सांगलें. तरीकय तो भुरगो एक जिद्द धरून तो भुरगो ट्रॅकिंगाक म्हणून सांगलो आनी तो भुरगो थंय वयर चडपाक गेलो. जवळ जवळ तीन तासांची वाट, ती कमीत कमी जो 9 कोण आसता ताका 3 वरां लागतली अशी वाट आसा. ह्या वाटेर काटे आसा, खुटी आसा. मेन म्हणजे त्या जाग्यार वयतना कांट्यो, ज्यो कांट्यो पांयां जर लागत जाल्यार तुका रक्ताचे व्हाळ व्हांवता. अशी जाग्यार कोण गांवचो लोक सुद्दां वचना. गांवच्या लोकांनी ताका सांगलें तूं वचनाका. तरीकय तो भुरगो, म्हाका दिसता देशाचो पंतप्रधान खंय तरी म्हणटा की 15 ऑगस्ट लागयलो, तुमी राष्ट्रप्रेम खंय तरी जागोवपा जाय, घर घर पर तिरंगा. अशाच एका आव्हानांतल्यान तो भुरगो देशप्रेमी ह्या आव्हानांतल्यान एक आपल्या मनांत धरता, एक बडी घेता आनी ज्या जाग्यार 40-50 वर्सां पयलीं नेव्हीचें एक हेलिकॉप्टर ज्या जाग्यार ब्लास्ट जावन 3 जाण ऑन द स्पॉट, म्हणजे तांची डेड बॉडी सुद्दां त्या जाग्यार मेळना. तो एक दोंगराचो वयलो तेको हांगसरल्यान दिसता, त्या जाग्यार तो गेलो, ताणें फ्लॅग लायलो आनी तो देंवता आसतना पांय घसरलो आनी तो भितर कोलॅप्स जावन पडलो. त्या वेळार ताजे मुखार आसलो तो एकच मोबायल आनी देवादेन थंय रेंज आसली. ताणें सुरवातेक 101 फोन केलो की अशें अशें घडलां, पूण अमको कडेन आसा. तेजे नंतर फायर ब्रिगेडीक कोणा सांगलें आनी थंयच तो ताज्यान वयर चडपाक आयलो ना. ताजे नंतर 12 वरांचेर काणकोणसान फायर ब्रिगेड गेली. गांवची शाळेंतले भुरगे आनी स्टाफ जे पळय पेरंट्स घेवन येताले ते पेरंट्स आनी सगळे लोक गांवां वचोन ती मड्डेर ज्या जाग्यार कोण वचना अशें सगळे गांवचे लोक एकठांय जालो. गांवच्या लोकांनी पुलीस यंत्रणा हे सगळे येयले आनी त्या भुरग्याक त्या हितूंतल्यान काडलो. तो भुरगो सुखरूप आहा, पूण त्या एका ट्रॅकिंगान, त्या एका वचपाच्या जिद्दीन आनी 15 ऑगस्ट लागीं येयल्ल्यान तो झेंडो सगळ्याच्या जिवाचेर येतालो, त्या भुरग्याच्या जिवाचेर येतालो. गांवच्या लोकांक एक हावळ पसरली. प्रत्येक जाण देवा फुडें मागतालो तो भुरगो वाचल्या पुरो म्हूण. अशें आसतना तो भुरगो सुखरूप आयलो. गोंयच्या सरकारी यंत्रणे कडेन त्या लोकांची मागणी आसा की सरकारान ताबडतोब ह्या दोंगराचेर पावसाळ्यांत खंयच्याय मनशाक ट्रॅकिंगाक अथवा ट्युरिस्ट प्लेसी खातीर म्हणून वयचो न्हू. आनीक सरकारान खंय तरी रिस्ट्रिक्शन घालचें. आतां सरकारी यंत्रणा सुद्दां आतां दनपारच्या जवळ जवळ दनपारचे म्हणजे आतां बरोबर 3 वरां जाल्यार 3 वरांचेर डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार सारकी यंत्रणा 3 वरांचेर जागा आतां. सकाळ सावन ह्या भुरग्या लोक सोदताय आनी फायर ब्रिगेडीक आनीक पोलीस यंत्रणा आनी गांवच्या लोकांची एकी ह्या मुळे हो भुरगो सुखरूप येयलो. गोमंतक TV खातीर सोयरू कुमार पंत.